माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां येवकार. तुमी पळयतात मन कोंकणी. हांव मेघन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट. आयज आनीक 3 नव्यो म्हणी तुमचे मुखार घेवन आयला. आमी सद्या आसात मडगांव बस स्टँडार. सो चला नव्या लोकां बरोबर चर्चा करूया आनी ह्या म्हणींच्यो जापो मेळोवया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. दोडयाऱ्याच्या कपलांत 3 दोळे 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 म्हटले तुमी? हय दोळे नो आय एम सॉरी आय डोंट फातर हातोर हातोर फातर फातर ते सारकी जाप दिली. दोडयाऱ्याच्या कपलांत 3 फातर. ही म्हण तूं केन्ना वापरता वा ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? तो म्हाका खबर ना एक्चुअली. ओके, पण जापो सारके दिता तूं. सो आमी केन्ना वापरता जाणा ही म्हण जेन्ना मनशाचें नशीब फुटकें आसता पळय, तो कितलोय प्रयत्न करीत ट्राय करीत ना ताच्या कपलांत ते 3 फातर, दोडयाऱ्याच्या कपलांत 3 फातर आसता पळय तशें. खबर आसा ते फातर कशें आयले ते दोडयाळ्या कपले तुमी आमकां सांगपाक शकता? हय प्लीज सांग. जेन्ना रामायणान राम सेतू बांदताले न्ही तेन्ना सगळी फिशीस बी गेल्ली. तेन्ना तो 3 फातर घेवन दोडयाळो गेल्लो आनी लेपेक खंय घे म्हणिल्ले तेन्ना लेपेन तोंड वांकडें केल्लें, तेका लागून लेपेलें तोंड बी वांकडें आसा. खूप बरी स्टोरी सांगली एक्चुअली. थँक्यू. ओके, सो मे बी तेकाच लागून ते नशीब फुटकें म्हणटा पळय ते हेकाच लागून, ते 3 फातरांक लागून. भुरग्याचे पांय ताच्या पायण्यान पाय पायात पायड्याच पायण्यान दिसतात. पायड्यात दिसतात. पायण्यान दिसता. पाळण्यांक दिसतात. जाव सारकी आसा काका. ह्या म्हणीचो अर्थ कितें? भुरग्याचे पांय ताच्या पायण्यान दिसता. म्हणजे हो भुरगो कितें जातलो, तेजे करुण्यो कितें, तेजे विचार कितें, तेजे भविश्य कितें, तो ल्हान आसतनाचो तेज्या पाळण्यांक कळला म्हणटात. सारकी जाप. थँक्यू सो मच काका. सवाय खाण सवाय खाण मारक फुकट पळमळोचीच कोडी. मग काय कळते? पोटभरीचे पाड जिवाक मान पोटफुगे खुशी. ओके, खुशी सगळ्यांक परस आयची युवा पिळगी जी आसा पळय खूप जाणांक म्हणींच्यो जापो खबर आसना. ओके, आनी हांव म्हाकाय तितूंतले एक म्हणून सजमताय. म्हाकाय चडशा म्हणींच्यो जापो खबर आसना. म्हणटकूच तुवें खरें सगळ्यांक पैकी सारक्यो जापो दिल्या, फटफटीत जापो दिल्या. अर्थ सांगूंक ना जायत ती वेगळी गजाल, पूण खरें बऱ्यो जापो दिल्या. सो सवाय खाण पोटफुगे ह्या म्हणीचो अर्थ तुमी सांगपाक शकतात? म्हणल्यार जे सवाय खाण मेळटा ते अशी पचना, ते मनीस खायत आसता बट दॅट इज ऑफ नो व्हॅल्यू. सारकें. सो सादी गजाल, सोपी गजाल सदांच आमकां बऱ्याक पडटली. इजी वे आउट इज द वे आउट. सदांच अशें थारचें ना. केन्ना केन्ना ते गडबडीचोय मार्ग जावपाक शकता. सो आमी आमचो मार्ग चिंतून काडपाक जाय. देव बरें करूं. खुशी, युअर नेम? ऋतिका. ऋतिका. थँक्यू ऋतिका. खूब बरें जावं तुमचें आनी थँक्यू. देव बरें करूं तुमी आमकां जापो दिल्यो म्हणून. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग, कोंकणी साहित्याची वळख. साहित्य हे साहित्यकारांच्या हातांतल्यान घडटा. कोंकणींत लेगीत वेगवेगळे साहित्य प्रकार वेगवेगळ्या लेखकांनी हाताळिल्ले आसात. ह्या साहित्य प्रकारांचेर आनी तांच्या लेखकांचेर चर्चा करता आसतना आयज आमी कविता ह्या साहित्य प्रकाराचेर भाष्य करतली आनी ह्यो साहित्य प्रकार हाताळिल्ल्या 5 अशा लेखकांच्या कवितांचेर चर्चा करतली. आयज वेचून काडिल्लो पयलो कविता झेलो म्हणल्यार पायजणां. पायजणां हो कविता झेलो बाकीबाब बोरकार हांच्यांनी बरयल्लो आनी 1960 ह्या वर्सा तो उजवाडाक आयिल्लो. बाकीबाब बोरकाराचें पुराय नांव बाळकृष्ण भगवंत बोरकार. तांचो जल्म 30 नोव्हेंबर 1910 ह्या दिसा गोंयच्या बोरये गांवांत जाल्लो. पायजणां ह्या कविता झेल्यांत मोगाच्यो, तत्वगिन्यानाच्यो, आध्यात्मीक कविता आस्पावतात आणि तेच बरोबर गोंय मुक्ती संदर्भाचे विषय घेऊन आयिल्ल्यो कविता वाचपाक मेळटात.
तांच्या कवितांक ताल लय आनी गेयता आशिल्ली जाणवता. समाजाक जागोवपाचो प्रयत्न तशेंच त्या काळाची गोंयची परिस्थिती ह्या कविता झेल्यांत दिसता. दुसरो वेचिल्लो कविता झेलो म्हणल्यार डॉक्टर रघुनाथ विष्णू पंडित, जांकां आमी रवी पंडित लेगीत म्हणटा, हांचो दर्या गाजोता. दर्या गाजोता हो कविता झेलो 1976 ह्या वर्सा उजवाडाक आयिल्लो. कोंकणी कवितेच्या मळार जेन्ना फक्त गेय ताल लय आशिल्ल्यो कविता गोंयटाल्यो तेन्ना रवी पंडित मुक्तछंद कविता रचतात आनी कवितेच्या मळार साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळोवपी कोंकणींतले पयले कवी थारतात. आयचो तिसरो कविता झेलो म्हणल्यार गा आमी राखणे. गा आमी राखणे हो कविता झेलो पुंडलीक नायक हांच्यांनी बरयल्लो आनी 1976 ह्या वर्सा तो उजवाडा आयिल्लो. ह्या झेल्यांतल्यो आमी कोण, म्हजो भांगर बैल सारकेल्यो कविता गोंयच्या लोकांक तांच्या अस्तित्वाक जागोवपाचें काम करता. तांच्या ह्या कविता झेल्यान विद्रोही स्वर दिसता. तशेंच आपल्या लोकां खातीर आशिल्लो हुस्को, चिंता, आपलेपण ह्या कविता झेल्यांतल्यान ते उक्तायतात. आयज वेचून काडिल्लो चवथो कविता झेलो म्हणल्यार पिसोळी. मनोहरराय सरदेसाय हांच्यांनी बरयिल्लो पिसोळी हो कविता झेलो 1978 ह्या वर्सा उजवाडा आयिल्लो. 18 जानेवारी 1925 ह्या दिसा गोंयच्या पणजे शारांत जल्मिल्ल्या मनोहरराय सरदेसाय हांच्या पिसोळी कविता झेल्यान एकूण 122 चारोळी आस्पावतात. चारोळी म्हणल्यार 4 वळींची कविता. दर एक चारोळी पिसोळेच वरी वाचप्याच्या मनांत उडत रावता आनी जिणेच्या वेगवेगळ्या आयामांचेर उजवाड घालता. ह्या तांच्या कविता झेल्याक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लेगीत फाव जाल्लो आसा. आयज वेचून काडिल्लो 5वो कविता झेलो म्हणल्यार नूतन साखरदांडे हांचो पासवड. 2010 वर्सा उजवाडा आयिल्ल्या ह्या कविता झेल्या वरवीं आधुनीक बायलेचे, तिच्या भुरग्यांचे आनी एकंदरीत तिच्या कुटुंबाचे प्रश्न हांगा एक वेगळे पद्धतीन शैलीन ती घेवन येता. टिचर, यो दिसा भरपोटा सारकेल्यो कविता वाचकांच्या मनान रुजवात करून वतात. हांगा नमूद केल्ले कांय कविता झेले इंटरनेट आर्कायव्ह ह्या वेबसायटीचेर वाचपाक मेळटात. तुमचे आवडटे कवी आनी तांच्यांनी रचिल्ले कविता झेले आमच्या कमेंट बॉक्सान तुम्ही घालपाक शकतात. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडात. तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करूया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.